Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. युवक बिघडला म्हणून यूथ जो आसा पळय तो इन रॉंग डायरेक्शन वयता म्हणून पण म्हाका कॉन्फिडन्स सांगता हे आज लिमिटेड हांगासर आयल्यात ते आमी टार्गेट करिना कितलेशेच युवक अजून ह्या एक म्हयन्याच्या काळात ह्या मिशना कडेन जोडले गेले कितलेशेच युवक आज आमी मातशी जी झलक पळयली हांगासर की ताणें फोंड्याच्या बाजारात हांव ती हे पळयतालो की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंयसरले जे नाला थंयसर जो आसा तेन्ना म्हजो यूथ देंवता भितर आनी ते सगळें उखलता त्या थंयसरसून तेन्ना त्या युवकांची म्हाका प्राऊड फिलींग जाता आमी ठरयलें की साऊथ गोवा आमी हांगासर ठरयलें की 3000 किलो आमी प्लास्टीक उखलतले पण आज म्हाजे मेरेन कालचो जो फिगर आसा आमी साऊथ गोवान कालचोच फिगर आसा जवळ 4800 आनी कितलो तरी फिगर आसा आज एनएसएसाचो फिगर आयला तो 1000 म्हणजे आमचे कडेन 5800 म्हाका दिसता आज परत सकाळी आमचे कार्यक्रम चालू आशिल्ले आमी जवळ जवळ 6 ते 7000 किलोचो जो प्लास्टीक वेस्ट आनी कचरो आमी हांगा करता म्हाका जर ते बाटलेन सिंगल यूज प्लास्टिकचे बाटलेन उदक दिले हांव उदक पियनासतना रावता I will never drink from a plastic bottle. And if I don't have my own bag when I go to a shop, हांव उपाशी रावपी पूण घरा कांय वचपी ना. Plastic has invaded our life, but there is good plastic. Good use of plastic can also be made, and plastic can also be recycled. हे जेन्ना आमी प्लास्टिक सांबाळून दवरून रिसायकलराक दिवन हे जर रिसायकल केले प्लास्टिक इज गुड हो चेंज जर येतलो हो अवेअरनेस जर येतलो आमच्या मनान पयलो अवेअरनेस येवपाक जाय की आमी प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिकचे ओनूच दिसपाक जाय आनी हे जायतेचे आमी सरकाराकूय एक थोडे लिस्ट करून दिल्ले आसा हे सिंगल यूज प्लास्टिक आमकां नाका हे बॅन करपाची गरज आसा